येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. किडिल्ल्या सरकारी तांदळाचो विशय. गोवा फॉरवर्डान सिव्हिल सप्लाय संचालकाक घातलो घेराव. संचालक म्हणटा जबाबदार आशिल्ल्यांच्या नावांची फायल धाडल्या वयर. मंत्री म्हणटा फायलच मेळूंक ना. पळयात किडिल्ल्या तांदळाची काणी. पेडण्या तामोशेचे 400 वर्सां आदले कॉपेल धोक्यात. हायवे खातीर कापतात दोंगर. थळावे सरकारी यंत्रणेक सांगले तरीकय कांयच ना हालचाली. कॉपेलाक कितें जालें जाल्यार सरकार आसतले जबाबदार. थळाव्यांची शिटकावणी. लोकांक वन्यजीव अभयारण्यात रान खात्याची प्रवेशबंदी. कितल्याशाच जाणांक बुडून मरण. धबधब्यांचेर वचूं नाकात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आवाहन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विकास शाळेत येवंक सोदता पूण तेका कॉन्ट्रॅक्टर आडायता काय प्रशासन कळपाक मार्ग ना. खोतीगांवची सरकारी माध्यमीक शाळा विकासाक रडटा हें मात खरें. 5 वर्सां जाल्ले शाळेन कात उडोवपाक सुरवात केल्या. दुरुस्ती काम जायना. शिक्षणाचे सरसुतक शासनाकय ना आनी प्रशासनाकय. भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन सरकारान खेळ चलयला काय कितें अशें म्हणत पालकांनी संघर्षाची तयारी केल्या. आपलो जो विकास आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर आसा आनीक जो खेडेगांवांत लोक रावतात तो सामकोच जर गरीबांतलो गरीब जरी आसा त्या मनशाचो सुद्दां विकास जावपाक जाय अशें दर एक कडेन सरकाराचें आमकां उलोवप आयकूंक मेळटा. पूण सद्याची खोतीगांव वाठारांतली परिस्थिती जाली जाल्यार इतली गंभीर आसा की ह्या खोतीगांवाक सरकाराचें लक्ष आसा काय कितें किंवा खोतीगांव हो ह्या गोंयचो भूभाग आसा काय कितें असो तरेचो प्रश्न पडटा. कारण ह्या खोतीगांव शाळेचें काम गेली 5 वर्सां सुरू जाल्लें पूण आजूनय तें काम कंप्लीट जायना. हे जर गेटी जर पळयले जाल्यार हे गेटी आतां पूर्णपणे कळमेवन घट जाल्या. ते कशेंच ओडल्यार येना. जाल्यार हेजे फुडें ह्या भुरग्या जर हांगासर खेळटा आसतना ह्या गेटीक बिटीक जर आपटले आनीक जर कित्याक जालें जाल्यार जबाबदार कोण होय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. सद्याक डबल इंजिनाचें सरकार हांगासर पळयलें जाल्यार पूर्णपणे फोल थारला काय कितें अशें आमकां दिसता. म्हाका 2018 हें काम स्टार्ट केल्लें. आज जवळ जवळ 6 वर्सां जालीं. ह्या 6 वर्सां म्हळ्यार हें काम अशें पेंडींग आहा. काम चालू आशिल्लें पूण तेजें सारकें मेंटेनन्स सारकी जालें ना. आतां ह्या डोर पळय कशें कितें जालां तें हेजेर कोण लक्ष घालना काय कितें अशें म्हाका दिसता. आमी कितले फावटी सांगलें गोवोरमेंटाक कळयलें आनी गोवोरमेंट जेईक सांगलें पूण तेजेर कांयच तें लक्ष दवरना. ताणें सगळें विंडो सगळें जाय आपल्या तशें करून केलां आनी इतलें बरें आमगे इस्कॉल चलतालें. आनी आतां पळयलें जाल्यार ह्या इस्कॉलाची कितें इतले पयशे मोडून गोवोरमेंटान हेजी कितें दैनीक जाला ती आतां दोळ्यां समोर सगळ्या कडेन दिश्टी पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमगे हायस्कुलां ह्या 8 वर्सां जालीं 100% रिजल्ट लागता आनी आमकां टिचर सारके मेळना. 2 टिचर आमकां फिक्स आसा आनी 3 टिचर आठवड्याक 3 दीस येता आनी हेड मास्तर आठवड्याक 2दा. म्हळ्यार आमच्या खोतीगांवकारांचेर अन्याय काय कितें गोवोरमेंटान केला जाल्यार आमची भुरगीं आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय केला काय. शाळा 100% रिजल्ट दिता. 2 शिक्षक नेमान येतात. 3 जाण सप्तकांतल्यान 3 दीस. हेडमास्टर सप्तकांत 2 खेपे येता. भुरग्यां कडेन आडनदर चल्ल्या. पालकांक दिसता. तांणी ह्या संदर्भात बसकाय घेतल्यो. शेवटाक सरकार आयकना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी पालकांनी दवरल्या. भुरग्यांचो फुडार राखपा खातीर आयकात पीटीएच्या अध्यक्षाक. पयर आमी फाटले मिटिंगे आमगे पीटीए मिटींग जाल्ली. आमी सगळे पालक आशिल्ले, पेरंट्स भुरगीं आशिल्लीं आनी टिचर आसले. आमी जर गोवोरमेंट हेजी एक्शन घेतना टिचरांची नाल्यार कसली शाळेची एक्शन घेतना जाल्यार आमी फाल्यां रस्त्यार येवपाची पाळी येतली आमचेर आनी रस्त्यार येवंक पडल्यार बी येतले आमी. कित्याक आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता. ह्यो खोतीगांवकारांचेर अन्याय जाता. आमची भुरगीं लास्ट गोवोरमेंट कितें म्हणटा आमकां शेवटच्या गांवा पर्यंत डेव्हलपमेंटाचेर जावं शिक्षणाचेर वंचीत रावचें न्हू अशें गोवोरमेंटालो एक नारा आसा. पूण गोवोरमेंट तर आमकां हेंचेर वंचीत दवरता आनी आमकां जाय तशें तर आमकां ह्या खेडेगांवांनी तर फेसिलिटी दिना जाल्यार आमी कितें खबर घेवपाचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.
प्रशासन खामसुत्री बावले प्रमाण चलता हाचो अणभव गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक आयज आयलो. प्रशासकीय अधिकारी रबर स्टॅम्प जावन रावल्यात. तांकां तांचे घटनादत्त अधिकारच नात, आसल्यार वापरपाक मेळनात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गत भातांतल्या पोला प्रमाण जाल्या. हे पणजी सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटातले संवाद आयकून स्पश्ट जाता. पळयात किडिल्ल्या तांदळाची काणी. गोवा फॉरवर्डान आयज गोंय सरकाराच्या सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटाक धडक दिली. हो फॉलोअप विशय तांदळांचो, पोटा कडेन संबंदीत, देखून म्हत्वाचो. कांय दिसां आदीं बाणावले, वास्को आनी हेर पसऱ्यांनी किडिल्लो तांदूळ मेळिल्ल्यान खवदळ जाल्लो. हाका जबाबदार कोण? जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कितें कारवाय केल्या इतलेंच तांकां जाणा जावन घेवपाचें आसलें. पूण आपणे फायल वयर धाडून दिल्या. आयली काय सांगता कितें तें इतलेंच पालोवपाक संचालकान लायलें. आयकात अंदर की बात. आसतली म्हळ्यार नाही नाही तू आता म्हाका घाल्या काय ना घातल्या घाल्या. कितला चार चार डॅडी पळय हांव पळय एका पस्तात ना करपाक तशेंय सांगल्यार जाता की आपल्याक तें जावंक शकना. म्हाका एक डायरेक्टरान आनीक पाट सांगिल्लें, एक आनीक डायरेक्टर हांव नांव सांगून तुमकां, तो डायरेक्टर रिटायर जालो, की आमी हांगा बसला ते हे म्हण कांय हें करपाचें न्ही म्हण. आमच्यान एक सादी हें करपाक जायना. वयल्यान आयलो की आपल्यान सही मारची, इतलेंच आपल्याला काम म्हण. हें एक डायरेक्टरान म्हाका सांगलें. सो तशें सांगलें आतां आपल्या वयल्यान तरी आपल्याचें कांय ना. आपल्याक फक्त तो थंयच्यान टायप करून धाडटा, आपल्यान सही मारून धाडपाची. प्रश्न मोकळो. इतले मेरेन सगळें खेळीमेळीच्या वातावरणांत जालें. पूण उपरांत सगळ्यांनीच गंभीर जावपाचें थारायलें. गोवा फॉरवर्डवाले विचारताले कितल्या भ्रश्टाचाऱ्यांची नांवां धाडल्यांत, पूण संचालक सांगपाक तयार ना. गोपाळ पार्सेकाराचें एकूच पालुपद, फायल येतकीर सांगता. Have you recommended any disciplinary action? जे कोण यातून भितर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट did you find कोणतरी गिल्टी मेळ्ळा यातून भितर? या कोण guilty मेळ्ळा? ना कांयच केला नाही. तुमकां वदळी सांग म्हणटा डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग आमी स्टार्ट करपाक खातीर हें केलां म्हणून. What are those disciplinary proceedings? What are those? आमकां जनतेक कळपाक जाय, जनतेक कळपाक जाय, गोंयच्या नागरिकांक कळपाक जाय, तुमी डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स जे कोण गिल्टी आसात तांचेर कितें घेतात? Action कितें recommend? What is the? It is a memo, it is a suspension, it is a termination, Increment it stop. is increment stop. कितें? Or criminal case. आमकां ह्यो सगळ्यो गजाल्यो खबर आसा. इतल्यो त्यो तरी आमकां खबर आसात की दीज आर द डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स. यातूंतले कितें तुमी घेवपाच्या, कितें रिकमेंड केला आनी कोणाचेर नांव नांव नाकात, नाका. कितल्या ऑफिशियल्साचेर केला, इतलेंच सांगल्या पुरो आमी गेले. हांवें तुका सांगलें हांव हें घेता म्हणून. कितले फायल येतकूच हांव तुका सांगता म्हणून. फायल येतकीर म्हणजे शेवटाक मोहनदास लोलयेकार थेट सिव्हिल सप्लाय मंत्र्याकडेन म्हटल्यार रवी नायका कडेन उलयलो. ताचे कडेन उलयतकच म्हत्वाचे गजालीचो गौप्य स्फोट जालो. कसलो तो पळयात. आमी डायरेक्टरा म्हऱ्या आयिल्ले. आमी एक म्हयनो पयलीं आयिल्ले हाजे पयले. तो तांदळाक कीड पडी ताजेर कितें जालें आनी कितें खंयची एक्शन पावली काय. सो तो कांय उलोवपाक तयार ना. आतां जनतेचो प्रश्न न्ही. सो जनतेक कळपाक जाय की आनी तो न्ही तांदूळ न्ही, तांदूळ दुसरो प्रश्न न्ही. आमी म्हणले की जो कोणी आता जबाबदार आहा, जो कोणी फुसील जो किड्या तो तांदूळ धाडलो, एक कोणी डिपार्टमेंटाक कोणी आसतलो न्ही, डायरेक्टर अंडर किंवा डेप्युटी डायरेक्टर कोण इन्स्पेक्टर बाबा कितें केलें काय म्हणून तो इतलो भिता की म्हाका दिसता तो तुमकां भिता काय वयर आनी कोणा भिता खबर ना. तो कांय सांगपाक आपल्यान फायल वयर धाडला म्हणटा वयल्यान काय जायना म्हणटा तो. आपल्यान ब्लँक धाडलो. ब्लँक सायमान धाडले म्हणटा वयर धाडल्या म्हणटा फायल. आपल्यान आपल्या कितें धाडला सांग तरी वयर. आपण वयल्यान येवन म्हणटा कळ्ळें तुमकां न्ही. मग तुम्ही तुमच्या फायल येवना. ओके बरें थँक्यू. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. राज्यात पावसान थाकाय दिल्या, पूण पालसणां कोसळप, राखणे वण्टी मोडप, रस्ते नेमप, झाडां हुमटून पडप, खांदयो मोडून लायटीच्या वायरींचेर पडप अश्यो घडणुको थांबपाचें नांव घेयना. पळयात मडगांव सावन संदीप तुवेकाराचो रिपोर्ट.
मडगावच्या जनता क्वार्टरात बुधवारा वडाचेर झाड पडले. झाडा पोंदा उब्यो आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी आनी जनता क्वार्टर इमारतीचे लुकसाण जाले. बरे म्हण बरे, हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात. आवाज येता म्हणून कडे आवाज जाता म्हणून येता म्हणून म्हाका सांगलें. म्हणटा की हांव इमिजिएट आयलो आनी फायर ब्रिगेडी बी सांगलें. फायर ब्रिगेड बी आयले हांगा कळ्ळें न्ही. तांकां सांगलें अशें आहा डेंजर पोजिशन. तेमी बी पळयलें ते बी सांगलें आम डेंजर पोजिशन आहा केन्ना पळोवंक शकता. हांव पळोवपाक गेलो तेन्ना फुड्याक मुळा कडेन गेलो हांव तें मूळ आसा तें थंय कडे आवाज येवला तेन्ना हांव थंयच्यान धांव मारून रेस्क्यून गेलो. कित्याक हें सांगपाक केन्ना कितें जायत म्हणून हांव वचून म्युन्सिपाल्टीक हांव ते लेबर येता आमचे डेली वेजीस लेबर आहा तांकां तेंका सांगलें चॅक पर्सन सांगलें आनी एमएलए बी सांगलें आमचो फातोड हाका नंबर आसा कळ्ळें न्ही. मातशें अशें तेंचे पोजिशनाक अशें झाड मारपाक जाय म्हणलें. नंबरान सांगलें तूं बाबा तें कोणाक आमचे लेबर तेंचे मारपाक हें कर कटींग स्पेशल कोणाक तेंकां आपय इतलें म्हण हांव चॅर पर्सन सांगून तें सांगता म्हळ्यार थंयच्यान न्यूज येयलो तें झाड पडलें म्हणून कळ्ळें. मागीर थंयचे आमचे म्युन्सिपाल्टी थोडे स्पेशल आहा ते बरें काम करता तेम घेवन हांव ते गेला आनी फायर ब्रिगेड बी फोन मारले. पण अजून पर्यंत एक डेंजर घर आणि जायती 2 घरां आसात. तेजे बद्दल कितें करतले? तेजे बद्दल हांव म्हगे ड्युटी सांगपाची ड्युटी न्ही काम करपाक तेमच्या सेक्युरिटी काम वचना हांव सांगता आनी हांव तें बी काम सांगतो जाता तेजे बी तुमी इमिजिएट एक्शन घ्या कटींग करपाक करा म्हणून. बारीक आयच्या सुमार आमकां कॉल आयिल्लो बारीक आयिल्ल्यान मनी एंट्री फॉलोन ऑन जनता क्वार्टर सेंट रोड ट्रॅफिक बीन बंद आसा. इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी स्पॉटार पावले आनी आमचें काम चालू केलें. आनी दोनूय काम चालू आसा. 2 बायक आसा एक प्लेजर आनी एक वेस्पा बायक आसा ती आमी पयला आसा झाडा पोंदा पडलेल्या आनी आनी आसूं शकता पयला हांवें कटींग ऑपरेशन चालू आसा. घरा बी कितें डॅमेज बी जालें? क्वार्टरच्या वयली शेड आसा ती डॅमेज जाला. जाल्यार मडगांवांतल्या आना फॉंड बागे लागसरचे इमारतीच्या वयल्या अपार्टमेंटाचे बाल्कनीचो एक भाग कोसळ्ळो. हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जावंक ना. 2 वर्सां जाली कोपचे पडत आसात पूण त्या संबंधांतल्यो कागाळी कोण काना मनार घेयना. आयका थळाव्यांचे म्हणणे. अरे 9 सुमार घस्स करून पडलें आनी आमी हांगा भितरूच आशिल्लीं रांदपा तयारी करतालीं आनी एकदम सामकें घस्स करून पडलें. तें कितें पडलें म्हणून कळना जालें. म्हाजी आई आशिल्ली न्ही मागीर तिका बेबी ओडून काडलें खंय भितर. ना ना तशें कांय लागना. ही ती आनीक मागीर हें जालें सगळें पडलेलें तें घस्स करून पडलें सकयल आनी ते सायडीच्यान तेंगेलें थंय दारां सुद्दां पावल्लें आनी तेंगेलें तें नळ पत्र्याचेर मातशें पडलां आनी बँड जालें आमकां. 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं तेंगे इल्ले कोपचे पडटात. ताका सांगलें अशें करा म्हणून तेणी करूंकूच ना. वयर ते हितून फ्लॅटान कोण रावना सकयल हितून रावता. तिनी हितून रावता पूण हो फाटीं एक्सपायर जाला आनी हो हातून ना कोण रावना. गेले ते वर्स तशेंच पत्रे उडोवन तेंगेले लोकांक घरांचेर गेल्ले सगळी बिल्डींग डॅमेज जाली. कांय ना तिका आनी रावपाक भंय दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तांबोशेच्या क्रिस्टन वाड्यार 400 वर्सां आदले कपेल आसा जिका धोको निर्माण जाला. हायवे खातीर दोंगर कातरपाचें काम चल्लां. यंत्रणेच्या नियोजन शुन्य कामाक लागून कपेलाचेर काळ आयला. थळावे यंत्रणेक सांगले तरी हालचाली ना. कपेलाचे कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका फकत सरकार जबाबदार आसतलें. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. क्रिश्चन वाडो तांबोशे आमी आतां पळयता म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती तेंची चर्च. ते म्हणटा फाटली 400 वर्सांची ही चर्च हांगा आसा आनी जवळ जवळ 60 क्रिश्चनिटी घरां हांगासर आसा. कोणाकच त्रास जायना अशी ही खरी त्या लोकांनी पयलींच्या लोकांनी वयर सेफ बांदलेली. पण आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा जो हो हायवे म्हण करपाक घेतला करता आसतना तेंच्यांनी हो आतां सायड जी आहा ती कापीत आसा. सारके फक्त 1.5 मीटर उरला तेंची चर्च आनी तेंचें बांदकाम चर्चीचें बांदकाम. आनी आतां ही फक्त एक थंय काजीचे रोपटे आसा. ती जर काजीचे रोपटे जर गेले जाल्यार 100% ह्या चर्चीक कितें तरी त्रास जावं शकताच कारण ताका प्रोटेक्शन वॉल ना कांय ना.
आणि PWD ह्या लोकांनी जे हांगा तांबोशे जे क्रिश्चनिटी वाडो जो आसा त्या लोकांनी एक लेटर दिल्लें फाटले 6 म्हयने जाले खंय लेटर दिले त्यांनी PWDक लेटर दिले सगळ्यांक लेटरां दिली सगळ्यांक सांगून सुद्दां आज पर्यंत थंय इन्स्पेक्शनाक ना कोण येवंक आनी ना हांगासर येवन तेंचें हें पळोवंक म्हाका दिसता हें सगळें मोडल्या उपरांत मागीर येतलें तेंच्यांनी सारकें ब्लेम केल्लेलें आसा सरकाराक आनी सगळे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहा तांकां कारण तेंची एकूच मागणी आसा की हें मोडासर रावचें न्हय कारण तेंची जी प्रार्थना स्थळ म्हणटा ती चर्च आनी तेच जर तेंचे जर गेले जाल्यार तेंच्यांनी वचपाचें कोणा खातीर तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हेचेर उपाय योजना करपाक लायलेली आसा आतां तें कोसळत आसा आमी तुमकां दाखयलां कशें कोसळटा तें आनी अशें जर कोसळत रावत जाल्यार 2 मिटर फक्त उरलेली आसा आनी हें पडपाक म्हाका दिसता आनी वगत लागचो ना हे आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कोपेल कितलेशेच शेकडे जाले हे हिंगा आसा आतां हायवेनी हे कटींग करून हे कट केलां आनी 2 मिटर सुवात उरल्या 2 ते 3 मिटर ते कोसोवपाक आनी हायवेक आमी एप्लिकेशन केल्लें कोलवाई डिपार्टमेंटाक 8 म्हयने जाले 8 म्हयने तेंच्यांनी तेंचो रिप्लाय दिवंक ना म्हणून ते पळोवंकूय येयना ते कोसळल्या उपरांत हेचो जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो PWD आसतले कित्याक आमी एप्लिकेशन दिलां आनी ह्यो गव्हर्मेंट तेचे कांयच रिप्लाय करना हेचेर मातसो बाब आल्लेकारान लक्ष घालचो आनी आमकां हेचे न्याय दिवचो एक कोपेल कोसावतलें थोड्याच दिसांनी पावस पडोन 2 मिटर ते उरलां आमदाराक खबर आहा हे आमदारान मातसो लक्ष घालचो आमदाराक खबर आसची ना कोणें सांगूंक नासतलें PWDक आमी एप्लिकेशन दिल्लें आमदाराशीन आमी वचोंक नासलें PWDचो कायदो आसलो हिंगा आमकां त्या लेटराचो रिप्लाय दिवपाक पूण तांच्यांनी अजून पासून तेजो रिप्लाय दिवंक ना आनी हे कोसवत आसा हिंगासर याचो कोसळ्ळें जाल्यार हेचो पुरो जबाबदार PWD आनी गव्हर्मेंट आसतलो गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू राज्यांतल्या धबधब्यांचेर कितल्याशाच जाणांचो बुडून जीव गेल्ल्यान रान खात्यान लोकांक वन्यजीव अभयारण्यात प्रवेशबंदी केल्या धबधब्यांचेर वचूं नाकात असो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मारला योग्य मोलावणे उपरांत धबधब्यांचेर वचपाक दिवप काय ना हाचो निर्णय जाहीर करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले धबधब्यांचेर नागरिकांक प्रवेशबंदी घालपाचो निर्णय मंगळारा रान खात्यान घेतलो पूण जोखीम मोलावणेचेर आनी भौशीक सुरक्षेची खात्री करपा खातीर योग्य यंत्रणा चालीक लायल्या उपरांत ह्या निर्णयाचो नियाळ घेतले अशें रान मंत्र्यान सांगले राज्यांत बुडून जायत्या जाणांक मरण आयिल्ल्यान हो निर्णय घेतला माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जितके जितके ट्युरिस्ट वता तांकां वॉटरफॉलाची डेप्थ खबर नासता त्या ती शक्यतो वॉटरफॉलाचेर उदकांत देंवचे न्ही आनी दुसरी गोश्ट जे कोण वॉटरफॉलाचेर वता तेंच्यांनी ड्रिंक घेवन म्हणजे प्युअर उदकांत तर बिलकूल देंवचे न्ही ही म्हजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा आतां पर्यंत पळयत जाल्यार फाटल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान जवळपास 15 ते 20 लोक अशा पद्दतीन बुडून एक्सपायर जाल्ल्या खास करून यंग भुरग्यांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा उदकांत देंवपाचें खंयसरूच स्विमिंगाक वचपाचें पावसाच्या ठिकाणी तेंच्यांनी बंद करचें गव्हर्मेंट इज टेकिंग द प्रिकॉशन्स आमी मॅक्झिमम पळयता दृश्टी कडेन एक्सपर्ट गार्ड आसले जाल्यार टायम बींग आमी प्रिकॉशन म्हणून थंय दवरपाचो प्रयत्न पूण ते 2-3 दिसां बंद तांकां इवेल्युएट करून दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी ते रिस्क हाय रिस्क काय हाय रिस्क वॉटरफॉल्स आहा थंय आमी बंदी टोटल बॅन आसतलो हे इवेल्युएट करून आमी मागीर ते डिसिजन आमी घेतले की बाबा खंयचो हाय रिस्क आहा खंयचे एरियान आमी अलाव करूं शकना खंयचे आमी कित्याक कांय कडेन आमी पळयता की लोक कोणाकूच खबर ना की थंय लोक म्हणजे बरोबर आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आहा पूण त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीचे स्थानीक लेवलाचेर डिस्कस करून सेफ्टी मेकॅनिझम जाग्यार करून आमी ते ओपन करतले एक्शन घेतले आमी सरळ FIR लॉन्च करतले हे पळय हांगा कोणाचे लायफ वचपाची शक्यता फाल्यां आमचेरूच ब्लेम येतलो कारण हे सगळे विदीन फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरी आसलेले ह्यो सगळे गोश्टी म्हणून आमकां आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेचो प्रोटोकॉल हे फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न की खंयचोय वॉटरफॉल आमी बंद केले पूण बंद करपाचें कारण इतलेंच कारण पयलीं केन्ना रिस्क इवेल्युएशन जावंक नाशिल्लें आतां कोण एक्सपायर जाल्यार आमी आतां रिस्क इवेल्युएशन करता केन्ना केन्ना कांय एरिया वॉटरफॉल अशी परिस्थिती कोणाची तकली खंय लागली ते वॉटरफॉलाच्या फाटल्यान कितें परिस्थिती आहा तें कोणाकूच खबर ना मस्ती जाता थंय फॉरेस्ट गार्डाक बी धमक्यो दिवन लोक वयर सरता आनी हे बरोबर ना हांव एकूच सांगूंक तुमच्या फोरमांतल्यान सांगूंक सोदता की आमकां जाय की लोक वॉटरफॉलाचे आनंद बी घेवपाक जाय बट alcohol will not be permitted in the wildlife sanctuary and anybody carrying alcohol and going there we will take strict action and second thing ते दादागिरी बी करून आनी मस्ती करपाक वयता that is harmful to that group's life only
So as a result of which people should take precaution. This type of behavior will not be tolerated. And we need the support of the local MLA, local minister if he is there. We need to take them also into confidence in their respective areas because they know what's happening. चड पावस पडटा तेन्ना पर्यटकांनी दर्यादेगेर वचचे न्हय अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आमी थंयसर बॅन केल्ला समुद्र किनाऱ्यार पावसान कोणीच वचपाचें ना. आतां ताका कोण सांगतलो पावसान वचपाचेंच ना हें डिसायडेड आसा. म्हणल्यार उपरांत समुद्र किनाऱ्याचेर जर समुद्रांत पावसान वचूंक लागले जाल्यार आमी कितें करतले. तरी आमचे दृश्टीचे गार्ड पुलीस हे सगळ्यांक आडयत आसता. येता त्या टुरिस्टांकूय आमची तीच रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी वयचें न्ही. फाटल्या कांय दिसांनी दक्षिण गोंयांत बुडपाच्यो जायत्यो घडणुको उजवाडाक आयिल्ल्यो. त्या उपरांत दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान सामान्य लोकांक आनी पर्यटकांक तळी, न्हंयो, धबधबे आनी उदकान भरिल्ले खनपीट टाळपाक सांगला. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीष परब आनी संगीता ओली. परतून घेयात वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ड्यून्स SC मांद्रे पंगडान फुटबॉल सर्तीत कुंकळ्ळे युनियनाचेर 1-0 अशें संकुचीत जैत मेळयलें. दांडो बाणावलेच्या सेंट जॉन बॅप्टिस्ट खेळामळार यंग स्ट्रायकर्स बाणावलेन घडोवन हाडिल्ल्या जाजू मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत सुवात मेळयली. मुखेलपणान कुंकळ्ळे युनियनाच्या निर्धारीत संरक्षणाक लागून मांद्रेच्या पंगडाक सुरवेक गोल करपाक भोव कश्ट सोंसचे पडले. मांद्रे पंगडाचे खेळगडे सेगीतपणान फुडें वचत रावले आनी निमाणे 63व्या मिनटार आडखळ मोडली. अखेरेक ड्यून्स SC मांद्रे पंगडान फुटबॉल सर्तीत कुंकळ्ळे युनियनाचेर 1-0 अशें जैत जोडले. पळयात काय रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. 13 आनी 14 तारखेक गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिला. IMDन बिरेस्तार आनी शुक्रारा चड पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. सुर्याचो उजवाड फागता तशें हवामान एका अंशान वाडटा. सध्या पावसान घेतिल्लो सुशेग पळयल्यार ह्या सप्तकात तरी उष्ण हवामान आमकां सांगात दितले अशें दिसता. आयतारा तापमान 31 आनी 25 अंश उरूं येता. दिवसभरात पावस शिरशिरू येता पूण तापमान उणें करपा इतलो उणू. बोट धन्यांक IMDन 16 तारखे मेरेन खर दर्याची शिटकावणी दिल्या. बोटी धन्यांनी ह्या काळात दर्यांत वचप टाळचे. 18 तारखे मेरेन हलको पावस पडपाचो अदमास. IMD म्हणटा 13-14 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय. येल्लो अलर्ट शुक्रार मेरेन वाडटलो. बेरेस्तारा तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. 16 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.